सर सध्या सगळीकडे अशी अफवा चल्ला की तुम्ही दिल्ली गेल्ले. दिल्ली वचून काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांक मेळ्ळे. कितपत खरें आसा? ना तशें कांय ना. आमी मुंबय आसले आनी खुबशे लोक जाणा आमकां कोण मेवले एअरपोर्टार वा कोण मुंबय एअरपोर्टार मेवल्यार आमी 1.5 दिसाक गेल्ले. इट वॉज अ फॅमिली ट्रीप एंड ऑल्सो ऑल माय फ्रेंड्स वर इन मुंबय. तेंचे भितर एक फंक्शन आसलें तें अटेंड करून आमी येयल्ले. तशें कोणाकूच मेळूंक ना, खंयच्याच लिडराक मेळूंक ना. इट वॉज टोटली अ पर्सनल ट्रीप. सो तुम्ही आणि एक वक्तव्य केल्लें की तुम्ही आणि तुमची घरकान्न डिलायला लोबो ही एकाच पार्टी अंडर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतली. खंयची पार्टी? अजून पासून डिसायड जावंक ना, पण डिफरंट पॉलिटिकल पार्टीचे कॉन्टेस्ट करप सारकें न्हू, योग्य न्हू. यू हॅव टू हॅव your goal and you should know one thing very clearly, that the any political party which is strong and which is giving the right direction, म्हणजे लोकां खातीर डायरेक्शन, गोंयच्या लोकां खातीर कितें डायरेक्शन, गोंयच्या लोकां खातीर कितें बरें ते करतले. आनी आयज आमी पॉलिटिकल पार्टीन आसा असो आजुनूय आमी विचार करूंक ना. पूण जेन्ना आमी दोगांय जाणां इलेक्शनाक फुडले वचपाचे आहा, जनरल असेंब्ली इलेक्शन, तेन्ना आमचो विचार चालू आहा कितें करपाचें ताजेर. आनी योग्य टायमार म्हाका दिसता आमी हें डिसिजन घेतले. ॲज वी ऑल नो दॅट पॉलिटिक्स इज डायनॅमीक. आनी जर तुमी फाल्यां पार्टी सोडटा, कितलींशींच वर्सां तुमी ह्या पार्टी अंडर काम केल्लें आसा, तुमकां योग्य दिसता की पार्टी सोडप? तशें कांय ना. तें आमी मनोहर पर्रीकराच्या लिडरशिपाच्या अंडर आमी जॉयन जाल्ले पार्टी, आनी आयज आमच्या वांगडा तो ना. तेन्ना मनोहर पर्रीकराच्या टायमार जे आमी जॉयन जाल्ले ते आनी आतां असो न्हू की सेम आसा. खूब फरक जाला. पॉलिटिकल पार्टी जी भारतीय जनता पार्टी आसा ही नॉट ओन्ली नॅशनली न्हू, इंटरनॅशनली पसरलेली आसा. म्हणजे खंयचोय मनीस एनीवेअर इन द वर्ल्ड कॅन बी अ मेंबर ऑफ दीस पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड. अशें न्हू की आमकां 15 वर्सां जालीं आनी कोणाक 30 वर्सां जालीं म्हणून. आमकां देर इज अ गूड दीस फॉर अस. देर इज गूड रिस्पेक्ट ऑल्सो एंड एवरीथींग इज देर. इट्स नॉट लायक दॅट. बट एक टायम जेन्ना येता मनशाचो तेन्ना आमी डिसिजन घेवपाक जाय. आतां आमी मनोहर पर्रीकराच्या अंडर जॉयन जाल्ले. सो हो टर्म, दोनूय टर्म आमी तेच्या अंडर आसले. आतां फुडलो टर्म आमी कशें पावल मारप, गोंयच्या लोकांक कितें जाय, गोंयच्या लोकांक, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक कितें जाय, बार्देसच्या लोकांक कितें जाय, नॉर्थ गोवाच्या लोकांक कितें जाय, हें आमकां पळोवचें पडटलें, हें जाणा जावन घेवचें पडटलें. आनी वी हॅव टू सी दॅट द एक्सपेक्टेशन्स ऑफ द पीपल, लोकांचें कितें एक्सपेक्टेशन आहा, लोकांक कितें जाय, हें आमी दितात वो आमी दिवपाचे फुडल्या मॅनिफेस्टोन घालतले काय, हें सगळें पळोवन मागीर आमकां डिसिजन घेवचें पडटलें. तशें रायट नाव आय एम अ मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी. आनी फुडली जी डिसिजन आहा पळय ती आमी हजबंड वायफ म्हणून आमी वांगडा घेतले. कित्याक वी आर बोथ वर्कींग फॉर द पीपल ऑफ गोवा, फॉर द पीपल ऑफ बार्देस. आनी आफ्टर 15 years of my wife's working as a panchayat member, as a sarpanch, as a mahila member of the Bharatiya Janata Party, ते सगळ्यांक मेवल्ले आसा. सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक मेवल्ले आहा, शिवोलेच्या लोकांनी फुडें काडला तेका तुमी बसा म्हणून. सो लोकांक जर तर जाय जाल्यार ते निवडून येतले. आनी लोकांक जर तर दिसता की थोड्या लोकांनी सांगला म्हणून बसला जाल्यार तेका लोक परत घरा धाडटले. म्हणजे दिवचे ना. मॅन्डेट जी आहा ती मेवतूच जाल्यार आमी जिखतले. भाजप पक्ष सोडप ह्या वेळार काळाची गरज आसा अशें तुमकां दिसता? आमी खंयचोच पक्ष सोडपाचे हेचेर आमी उलोवप कांयच करूंक ना. आमी सांगलां आमकां 15 वर्सां जाल्यात. आमी मनोहर पर्रीकराच्या लिडरशिपाच्या अंडर जॉयन जाल्ले. हें इम्पॉर्टंट आसा. त्या टायमारसून आतां मनोहर पर्रीकर आयज आमच्या वांगडा ना. सो भारतीय जनता पार्टीन कंटिन्यू करतना तेणें जी आमकां एक स्वप्न दाखयल्लें, तेणें जें आमकां गोंय
आपूण कसो फुडें व्हरता तें आमकां एक 2-3 वर्सां तेजे वांगडा रावन आमकां संदी मेवली आयकपाक आनी पळोवपाक. ते तो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसतनाची गजाल उलयता. हांव 7 ते 12 ही 5 वर्सां हांव तेजे वांगडा जवळ सारको क्लोजली काम केलां हांवें तेजे वांगडा. आनी आमी ऑपोजिशन म्हणून काम केलें. आमचे भाशेनूच तो आजून पासून शिकता. आमी आमदारकी आतां 10 वर्सां जाली, आमी तरी शिकता. वी आर स्टील लर्निंग. देर आर सो मेनी रुल्स अँड रेग्युलेशन्स ऑफ this Goa Legislative Assembly where I may not know all, but I got the opportunity to work as a deputy speaker, acting speaker. He was the speaker of the house. Teka all of a sudden पर्रीकराचो डिमायस जालो म्हणून तो मुख्यमंत्री जालो. तो असो पयलेच मुख्यमंत्री आपण जातलो म्हणून तेणें इलेक्शन लडूंक ना. दिस इज द right time now. If the party goes under his leadership, I think it is going to be a challenging time for him and to prove himself that he is the leader of the masses. So he will have to lead the party in 2022. That if the party gives him the platform. अशें आहा आमी आयकता की पार्टी तेका प्लॅटफॉर्म दिवपाचें आहा. तेचे लिडरशिपाच्या अंडर तो कितले सिटां हाडूंक शकता हे तेणें प्रूव करचें पडटलें. तीन जे MLA आसात BJPचे ते काँग्रेसीन जॉइन जाता इन्क्लुडींग यू. कितपत खरें आसा? रोखडेंच जावपाचें आसा तशें ना. प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी जो कोण आमदार आसा तेंचे कडेन उलोवप करता. आतां आमी तुका स्पश्टपणी मिडिया कडेन उलोवन सांगता. दुसरे जाण आहा ते उग्गी आहा गप्प सारके. घरा लागीं आपले ते अंडर उशापणाक धरता पळय तशी बातमी, तशी ती बातमी तेणी दवरलेली आसा. खूब जाणां कडेन उलोवप अशें चलता. आमचे कडेच न्हू, आमकां खुबशे पॉलिटिकल पार्टी अशे येवन एप्रोच जाता आनी कितलो आमी अंडरस्टँड करतले, कितले आमी एक्सेप्ट करतले आनी फुडें वयतले तेजेर पळोवचें पडटलें.